मंगळारा राती गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पणजे सयत म्हापशें मोर्जे आनी हेर वाठार उदकान बुडले। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तशेंच कांय कडेन पयल्या पावसांतूच रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून वाहन चालकांक आनी थळव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले। मजगतीं फुडले 2-3 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। देखून मंगळारा फक्त 1.5 वरां खातीर पडिल्ल्या पावसाक लागून जर गोंयच्या शारांची ही स्थिती निर्माण जाल्या तर फुडाराक कितें परिस्थिती उप्रासतली असो प्रश्न थळाव्यांक पडला। तर तुम्ही कळयलें की आयज आतां आमी आसा 18 जून रोड हांगासर आनी 18 जून रोड हो आख्खो उदकावना गेल्लो आसा। ताचें कारण म्हणजे खंय तरी स्मार्ट सिटी करपाच्या कामाक लागून हांगासर सगळ्या कामांचेर दुर्लक्ष केल्लेलो आसा। तुमी पळोवपाकूच शकता की म्हाज्या फाटल्यान जे सारकें तुडुंब अशें उदक तुमकां भरलेलें दिश्टी पडटा आनी फक्त 1.5 वर पावस पडल्या कारणान हें जर उदक इतलें भरता जाल्यार समज जर रातभर समज जर पावस पडलो जाल्यार पणजी आख्खी उदकपणां येतली काय कितें असो प्रश्न पडटा। आनी तुमी पळयलें की सगळ्याक हांगासर उदक भरलां आनी अशें पळोवपाक मेळ्ळें की हांगासर CCP येवन जेन्ना उदक भरल्या उपरांत हांगासर CCP येवन ते सुद्दां तांकां खंय खंय म्हणजे उदक जें तुंबून उरलां जाल्यार खंय तरी कचरो तुंबून उरला हें सुद्दां तांकां मेळनाशिल्लें। पूण अशेंच जर 1.5 वर पावस पडल्यार उदक जर भरपाक लागलें जाल्यार पणजी ह्या राजधानीचेर जातलें कितें असो प्रश्न पडटा। आयज ही म्हापशाची अशी परिस्थिती तर आसा आनी आयज तुमी पयला थंय मामलेदार जाग्यार आनी 21 तारखेक थंय जन गटार आसात तर आयज थंय ब्रॅकेट घातलेले हांगासर पण ते नासतना इतके 2 वरां इतकें उदीक भरलेलें आसा तेच्या पयलीं अनेक भरलेलें उदीक पण आतां पावस चालू आसतना आनी हे ब्रॅकेट घालून तेतून आतां लोक कितें करता उदकाक लागून रॉंग सायडीन घेता आनी आतां तुमी पयलें आसतना आतां गाडी थंय 100 आतां 100 गाडये टायर पडलेले आसा तर आनी आयज आनी हे चॅन जालें ना कितें हो पावस हो 3 दीस हो चालू आसतलो तर हे 3 दिसान असो पावस जर पडलो तर 3 वरां आनी 3 दिसान पावस परत जालो तर म्हाका दिसता हे हांगासर आमकां स्विमींग पूल जावपाक आनी नदी जावपाक कांय वेळ लागचो ना। तेन्ना जाता जाल्यार बेगीन ह्या म्युनिसिपाल्टीन आनी ह्या सरकारान हेचेर लक्ष घालपाचें नाजाल्यार एक काम करपाचें की हांगासर एक व्हडें तरी हाडून दवरपाचें